नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. द इफी फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी. काश्मीर फायल हो सिनेमा इफीच्या इंटरनॅशनल विभागान दाखोवप समा आसलें वय ह्या संदर्भात चर्चा चलता आसतनाच ह्या ज्युरी पॅनलाचे हेड नादाव लापीड हे इस्रायलचे एक फामाद फिल्मकार तांणी टिका केल्या. तांणी म्हणलां की हो प्रचारी आनी विखारी सिनेमा आशिल्लो, ताका लागून हो सिनेमा इंटरनॅशनल विभागान दाखोवप समान न्हय. हाका लागून मोठी कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या आनी वेगवेगळे लोक वेगवेगळे मतां व्यक्त करीत आसात. ताजें रिफ्लेक्शन सरकाराचेर पडलां. सरकार इफीचे फिल्म सिलेक्ट करता आसतना घुसपागोंदळ करता काय कितें, हस्तक्षेप करता काय कितें, दबाव हाडटा काय कितें, अशे तरेचे प्रश्न निर्माण जाल्यात. ह्या विशीं चर्चा करपा खातीर आमचे स्टुडियोन दोन मानेस्त आसात. आमचे मदीं आसात दिलीप बाब प्रभुदेसाय. दिलीप हे स्वता फिल्मांतले एक जाणकार म्हणून आमी ते हांगा आसात. आमचे मदीं आसात राजेंद्र बाब तालक. राजेंद्र हे एक फिल्म मेकर गोंयचे आनी आमच्या स्टुडियोन जरी नासले झुमा वयल्यान आमकां जॉयन जाल्ले आसात गोंयचे एक नामनेचे चित्रपटकार लक्ष्मीकांत शेटगांवकर. हांव तुमकां तिगूय जाणांक येवकार दिता आनी सुरवातेक म्हाका ह्या कॉन्ट्रोवर्सी बद्दल तुमचे कडेन थोडे भितर तुमची मतां जाणून घेवपाची आसात. दिलीप, तूं सुरू कर. हातूंत जी कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या ती मेनली ज्युरी हेडान जे रिमार्क केले की दीस इज अ प्रोपागंडा फिल्म अँड अ वल्गर फिल्म. हाजे वयल्यान ही कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाली अशी म्हजी मत आहा. कित्याक ताजे पयलीं जेन्ना काश्मीर फायल्स वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन किंवा ज्युरी सिलेक्ट करता आसतना ह्या मनशाक जेन्ना ज्युरीक सिलेक्ट केलो तेन्ना कांयच कॉन्ट्रोवर्सी जावं नाशिल्ली. कॉन्ट्रोवर्सी तांणी ही उतर काडटकीर जाली ना. दिलीप, तुका हें करून दिता. काश्मीर फायल ह्या इंटरनॅशनल विभागान आयतगीर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली न्ही, जावपाक जाय आशिल्ली आनी जर जाल्ली आनी म्हाका खबर नाशिल्ली इट्स अ गूड थिंग. पूण हांव आय एम ऑन अ डिफरंट लेवल बिकॉज वेन ही सेज दॅट इट इज प्रोपागंडा म्हळ्यार कितें? प्रोपागंडाची डेफिनेशन आसा इट इज बायस्ड अँड मिसडायरेक्टेड इन्फॉर्मेशन वीच इज प्रमोटींग अ पॉलिटिकल कॉज. हो प्रोपागंडाचो डेफिनेशन. वल्गराची डेफिनेशन कितें? वल्गर मिन्स समथींग दॅट इज नॉट सॉफिस्टिकेटेड अँड नॉट इन गूड टेस्ट. आतां हांवें स्वता काश्मीर फायल्स पळोवना, सो लोक म्हाका विचारपाक शकता तूं काश्मीर फायल्साचेर कसो कमेंट मारपाक शकता. पूण म्हजी बायल तिणें पळयला आनी म्हजी आनी तिजी टेस्ट खूब एक आसा आनी तिची रिस्पॉन्स जी हांव वाचला आनी हाजे वयल्यान दीस इज रेअर पूण ओके टेस्ट एक आसात. ताजे वयल्यान म्हाका दिसता की प्रॉबेबली ते ज्युरी हेडाच्या मतान हे फिल्म हे दोनी कॅटेगरी बसताले. आतां वेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ज्युरी हेडान एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ताका जें दिसता, ज्युरीक जें दिसलें तें मत व्यक्त केलें. जशें विवेक अग्निहोत्रीक दिसलें की अशें एक फिल्म काडचें म्हणून ताणें तें फिल्म काडलें. दिस इज टोटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. सो देर इज नो पॉयंट इन क्रिटिसायझींग समबडी अबाउट हिज रिमार्क्स बिकॉज देर इज ऑल्सो अ पॉयंट दॅट खंयच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान कितें उलोवचें हो मुद्दो येतलो. पूण प्लॅटफॉर्म जेन्ना पळय दितात तेन्ना तुमी त्या मनशाचेर जर प्लॅटफॉर्माचेर बंधनं घालतले जाल्यार परत यू आर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. No, not at all. Nobody is restricting freedom of expression here. He has been given some responsibility. कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक ज्युरी पॅनलान 15 फिल्म सिलेक्ट केल्या तेन्ना ती धाडल्यात. सो तातूंतले बरे फिल्म खंयचे, वायट फिल्म खंयचे अवॉर्ड विनींग हे डिसायड करपाचें. हाजे भायर सी इज द ज्युरी चेअरपर्सन is going to see about the intention of the director or filmmaker what he has to do. But no, was it he is no. But let me tell you, no, yes. No, but see, ताणें फिल्म पळयतकीर हो कमेंट केल्लो आसा. ताणें फिल्म पळयते अभय ताज्यान फिल्म हें येवपाचेंच न्ही हो कमेंट करपाकूच शकना. इफ ही इज थिंकींग दॅट दीस फिल्म ताणें त्या फिल्म पयलीं पळयतात, बरेच पयलीं पळयता 4 दीस पयलीं. कमेंट केल्लो ताणें म्हणलां की इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन विभागान 15 सिनेमा आशिल्ले, काश्मीर फायल सोडल्यार सगळे दर्जेदार आशिल्ले. चुकीचें. आय स्टील ऑब्जेक्ट. देर वॉज अ फिल्म, इरानियन फिल्म ए मायनर. इट वॉज वर्स दॅन ए गोवन फिल्म. गोंयचे सादारण फिल्मा परस व्यक्त केलें सामकें. इट इज ही हॅज नो रायट टू कमेंट ऑन दीस. लक्ष्मीकांत बाब, म्हाका तुजे ह्या विशयीचें थोडक्यान मत जाय. लक्ष्मीकांत शेटगांवकर, हय तुजें म्हाका ह्या विशयीचें थोडक्यान मत जाय. राजू, कशें आसता न्ही जेन्ना तुमी ज्युरी सिलेक्ट करता पळय तेन्ना तुमी विचार करता की ह्या ज्युरीक ह्या फिल्मांतले कळटा
आनी म्हणून तुमी ताका डिसायड करता की हो ज्युरी आसा म्हणून. बरोबर. आणि ज्युरी जेन्ना फायनल रिजल्ट सांगता त्या वेळार ताका थोडो टायम मेळटा 2 वा 3 मिनटां आनी त्या मिनटां भितर ताणें ओवरऑल जी फिल्मां आयल्यात त्या फिल्माचेर रिफ्लेक्ट करचें आसता. सो केन्नाय कितें जाता सगळीं फिल्मां बरी येता तूं बरी आयली म्हण सांगता. केन्नाय कितें जाता की फिल्माची क्वॉलिटी बरी नाशिल्ली जाल्यार तो क्वॉलिटी बरी नाशिल्ली म्हण सांगता. आतां ह्या पर्टिक्युलर केसीन म्हाका दिसता कितें जालें की एक 95% जी फिल्मां जी आसा पळय ती हाय ग्रेडची आसली जावं म्हणजे खरीच बरी आशिल्ली आनी कॉम्पिटिशन सेक्शनान तेंच्यांनी पयली ज्युरी केल्ली आसता. तांकां खबर आसा की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान एका कॉम्पिटिशन सेक्शनान कसल्या लेवलची फिल्मां आसता ती तांची जाण आसता. सो तांकां दिसलें की एक फिल्म आसा जे खंयच्याच लेवलाचेर ना म्हणजे ते 95 एकदम इतले 0 लेवलचेर जर आसा आनी ताजेर जर ताणें रिफ्लेक्ट केलें जाल्यार म्हाका हातून कांय रॉंग दिसना. म्हणजे हांव आशिल्लो न्ही जाल्यार हांवूय रिफ्लेक्ट करपाचो. कितें जाता 100रांतली 99 फिल्मां जर सगळी बरी क्लास आसा आनी एकच फिल्म सामके लो लेवलचें आसा जाल्यार देर इज नथींग रॉंग इन टॉकिंग अबाउट इट. आनी म्हाका दिसता की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज दीस की तुमकां तें सांगूंक मेळोंक जाय आनी तें ताणें सांगलें. लक्ष्मण बाब हांवें तुजें मत आयकलें आमी जाणात हांव तुका मदीं मदीं कमेंटा खातीर तुजे म्हऱ्यान येता. दिलीप ताणें पळय आतां लक्ष्मण बाबान जो पळय मुद्दो काडला न्ही तो मुद्दो स्वता हो पळय जो नदाव लापीड आसा ताज्या कमेंटान आयला. तो म्हणटा ज्युरी वॉज शॉक्ड अँड डिस्टर्ब्ड. तो म्हणटा कलात्मक सर्तीक आसूंक फावना अशें चलचित्र. सो ही एज ए वॅलीड कमेंट. तो म्हणटा कलात्मक सर्तींत आसूंक फावना आनी मागीर तो परत म्हणटा प्रचारी आनी विशारी वल्गर. Now, what it appears Yeah. is this is taking a political turn. And a certain political force is not allowing the jury to be even shocked and disapproved. Exactly. And disapproving. So, हे अशें जालां की हे चल्लां हे फिल्म फेस्टिवल चल्लां तें कोणालें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें लोकालें काय एक पर्टिक्युलर पार्टीचें. कित्याक हे सगळे जातकीर जर तुम्ही लक्षात घेतले जाल्यार एक पॉलिटिकल पार्टीचे स्पोक्समॅनान हाजेर कमेंट मारिल्ला एकच. एक्झॅक्टली. इंडियेंत कित तरी 500 पॉलिटिकल पार्टी आसतल्यो पूण तातली एकच पॉलिटिकल पार्टीन हाजेर कमेंट मारिल्ल्या. कित्या खातीर हे फिल्माची जर हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार IMDb which is one of the prominent websites for movie databases तांचो कमेंट आहा की जेन्ना हे फिल्म रिलीज जालें तेन्ना हे फिल्माचें रेटींग विच इज बेस्ड ऑन वोटींग वेंट टू 9.9. They detected an unusual in the voting pattern in the voting, and so they had to come in between, and now it is 8.3. हे फिल्मा फाटल्यान कितें आसा? It is not so simple. It is not a simple thing because जेन्ना एक मनीस freedom of expression राजन बाब फाटल्या आयतार आमी कोणसो आयतार let me IMDb पासनी सी ते रेटिंग बिटिंग पासनी आज ते सगळे कडेन चल्ला. तूं आतां सोशल मिडियाचे वर सगळे कडेन नो हांव ते म्हणना बट ही इज रिलेटिंग टू दॅट दॅट इज रॉंग. डोंट सी हांवें तूं काश्मीर फायल पळोवना. I've seen Kashmir. And when you come to freedom of expression, the problem is what you are showing. You are showing something as history, and then you are showing lies. Freedom of, let me tell you about the freedom of expression. When you have फाल्यां तुका जॉब दिला एडिटर म्हणून हांगा कळ्ळें. फाल्यां मॅनेजमेंटाचें कितें काम आसता बाबा अशें आयकून घे. लेट मी इट इज तुका दिला कॅन यू गो अगेन्स्ट दॅट. राजन बाब तू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एडिटराचें नांव सांगून फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाची आवड हाडटा. नाही हांव तुका अरे फाल्यां पेपरार हांव तुका बरोवन धाडटलो. यू विल पब्लिश इट. आय विल पब्लिश इट. डोंट वरी तू धाड. यू विल नॉट इशू तो न्ही. कॅन यू इशू तो न्ही पण हातून दोन इशू आहात राजन बाब. हातून भितर म्हाका उलोवं न्ही. हातून भितर दोन इशू आहात. हातून भितर दोन इशू आसता अशें गव्हर्मेंट वेदर गव्हर्मेंट इज इंटरफियरिंग इन द इफी इज सपोज टू बी ए व्हेरी ऑटोनॉमस बॉडी. एक इशू जालो. फाटल्या वर्सा 2 पिक्चराचेर बंदी घाल्ली इफीन. अशे तरेची बंदी हाडूं येता काय कितें? एक कारण अश्लील सिनेमा म्हळ्यार कितें हाजे संदर्भात इंडियन सदांच वाद आसात.
असले सिनेमा दाखोवचोच न्ही, अशे सिनेमाचे बंदी ते हांव तुका प्रश्न विचारता. हांव- फाटल्या वर्सा 3 सिनेमा अशे तरेचे भायर उडयतकीर इफीच्या कामान सरकार ढवळाढवळ करता काय कितें असो तरेचो प्रश्न निर्माण जाल्लो. एक हांव सांगता, ह्याय वेळार परत तोच प्रश्न निर्माण जालो केन्ना निर्माण जालो जेन्ना 15 दीस पयलीं जेन्ना फिल्माची पळय जेन्ना यादी आयली तेन्ना की बाबा सरकार कशें सिनेमा निवडटा, आपले विचारसरणीक धरून निवडटा काय कितें, आनी सरकार तर अशे तरेच्यो कितल्योश्यो संस्था हांचें केंद्रीकरण करूंक सोदता अशे तरेचो आरोप जाला. चुकीचो आसा. इन्क्लुडींग सगळं इन्क्लुडींग चुकीचं. कशें म्हणटा तूं? आता हांव सांगता, आय सांग. वर्क एज अ पॅनल ऑन नॅशनल अवॉर्ड्स फिल्म आणि इंडियन पॅनोरमा सिलेक्शन. ऑन Yes. बोथ द पॅनल्स आय वर्क एट द नॅशनल लेवल. नॉट अ सिंगल टायम केन्नाच कोणाला फोन येवन हे पिक्चर तुम्ही सिलेक्ट करा म्हणून येवं ना. बोथ द टायम नॅशनल अवॉर्डूय दिवपा खातीर नायदर देर इज अ गुड अशें हांगा कशी डिबेट जाता तशी डिस्कशन जाता. हाय बीन पार्टिसिपेटिंग इन क्रिटिसाइज एवरीथिंग. म्हणजे लेट मी फोन आयलो जाल्यार कोण आमी पॅनलाचेर ना फोन ना ना आयलो सांगपा ना. एंटायर पॅनल वॉट एवर पॅनल डिसाइड्स इट इज द वन वे. बाबा एक सगळ्याचे मतां आसता पूण जेन्ना फायनल डिसिजन सगळे जाण सही करता येस दिस आर द फिल्म. केन्नाच कोणाचे इंटरफियर हो पयलो पॉयंट राजन बाब, फाटली 2 वर्सां फाटली 2 वर्सां जो पळय कितें कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली तेन्ना तूं ताजो जज आशिल्लो. हांव तेन्ना नांव ताजें पयल्या पूण तूं मान्य केला ती controversy जाल्ली. कॉन्ट्रोवर्सी कितें जाली ती सांग तुका. आय एम अ फिल्म मेकर, आय एम इन टच विथ ऑल. See, that time we were on the borderline whether censor certificate required for film festival or not for Indian cinema. What is your opinion on this? What is your opinion on this? See, आता काढलं बरं काय my opinion now. सेन्सर सर्टिफिकेट तो पळय बॉर्डर म्हणटा. तुम्ही इतिहास जर पळयलो जाल्यार इंडियन सिनेमा खातीर इंडियन फेस्टिवला सेन्सर सर्टिफिकेटची गरज नाशिल्ली. असा केन्ना आयली? केन्ना आयली? जेन्ना आमगे फिल्म मेकर तो हांगा रावता पळय चिमला कितें रावता पळय तागेले फायनल सोल्युशन जेन्ना एंट्री केली कलकत्ता फिल्म जेन्ना इफी कलकत्ते आशिल्ले तें फिल्म जेन्ना दाखोवपाक जायना म्हूण वाजपेयी सरकारा वेळार फायनल सोल्युशन गोद्रा रायट्साचे जे फिल्म आशिल्ले ताजी एंट्री घेवपाक जायना म्हणून ताका सेन्सर सर्टिफिकेट दिल्ला आनी देन इट वॉज बॅन्ड फ्रॉम द फिल्म फेस्टिवल. सो सेन्सर सर्टिफिकेट आसा काय ना हाजेर जर तुवें ट्रेल केले जाल्यार इनिशियल थिंग इट इज द सेम फॅसिस्ट पार्टी. ना तेन्नाच्यान सेन्सर सर्टिफिकेट येवं ना आयला. ना तुवें ताका दिवं ना. ताका सेन्सर सर्टिफिकेट दिवं ना म्हणून ताची फिल्म येवं ना. तशें निवडाचें तेच जालें. ताचे खातीर फिल्म मेकरांनी ओरिसाक पॅरलल फिल्म फेस्टिवल केले विथ इंडियन फिल्म्स व्हिच डिड नॉट हॅव सेन्सर. लक्ष्मीकांत शेटगांवकर कितें उलोवंक सोदता? लक्ष्मीकांत बाब उलय लक्ष्मीकांत बाब. दॅट्स अ डिफरंट इशू तो. तुम्ही म्हाका दिसता विशया कडेन मातशें भरकटतात. हांगा सेन्सर सर्टिफिकेट नॅशनल अवॉर्ड ह्याचो इशू ना. तर बेसिकली आमी उलयतात की पॉलिटिकल इंटरव्हेन्शन येस इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियान जाता काय ना. करेक्ट. आता प्रश्न असो आसा की हांवें जे फिल्म जे सिलेक्ट जाले आनी त्या फिल्म सिलेक्ट जाल्या नंतर ताका जे अवॉर्ड मेळ्ळो त्या नंतर ज्युरीन हे कितें उलयलो पळय ताचेर रिएक्ट करपाची गव्हर्मेंटाक कित्याक गरज आसा अशें गव्हर्मेंटाक दिसलें नंबर वन. कारण ते आपल्याचेर येता म्हणून. पयली त्या ज्युरीन इतलेच म्हटलां ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कश्मीरी जिनोसायड जावपाची काय ना ते फिल्माची सेन्सिटिव्हिटी आसा काय ना. ही इज नॉट कन्सर्न अबाउट दॅट. ही इज टॉकिंग अबाउट द क्राफ्ट ऑफ द फिल्म. करेक्ट. सी यू शुड नॉट म्हणजे पॉलिटिक्स आणि क्राफ्ट प्रोपागंडा फरक म्हणटा आसा. मरे तुजो. आणि तुजो हे जे propaganda craft is the सारखे meaning of ना. propaganda. व्हेरी सिंपल. His comment was directly hitting the. It was wrong. ते जर ज्युरीन उलयलो जाल्यार ताका गव्हर्मेंटान उलोवपाची गरजच ना कित्याक गव्हर्मेंटाक हाच्याशी कांय संबंध ना. यू शुड अंडरस्टँड दॅट गव्हर्मेंट हॅज नो रोल इन इट. तर मागीर तांच्यानी हाजेर इतलो इश्यू कित्याक करपाक जायो. ताणें ज्युरी सांगले ओके कोण government उलयला? अँड गो मूव अहेड. गव्हर्नमेंट कोण उलोवना. गव्हर्मेंट साधे उलोवना. Government गव्हर्मेंटान इस्रायली एनवॉयाचेर सुद्धा प्रेशर हाडलें स्टेटमेंट अबा ह्या आमचे गव्हर्नमेंट उलोवना. व्हेरी सॉरी. नॉन नायदर आमचो गोंयचो सीएम उलोवना आनी कोणूच उलोवना. गव्हर्नमेंट उलोवना. आतां ती उलोवना ताजेर प्रेशर हाडले तुमी जाय तें पिक्चर यू कॅन डू इट. इस्रायल गव्हर्नमेंटाक दिसलें की ताणें चूक केलें म्हणून सगळ्यांनी सकाळ फुडें सुरू जालें. आतां जावना उलयलो की रोखडेच ताजेर सुरू जालां. अरे आमचो नेता मोदी यांनी तांचो डोंट लिंक unnecessary thing. Whatever fact you do, he is wrong, he is wrong. It is condemnable. And he has to apologize. आता खंय मुख्यमंत्र्यान एक कमेंट केला हय. आमच्या डेस्कावेल्यान म्हाका मेसेज आयला की ह्या प्रकाराची आमी गंभीर दखल घेतली. घेवपाकूच जाय खरी म्हणल्यार. आय एम ऑफ द ओपिनियन हांव जर आसा थंय हांव ताका म्हणटालें ताका इफीक बॅन करा म्हणून.
आता फक्त म्हाका एक दिसता माय ओपिनियन की तेलतुंबडे भशेन ताका बावड्या 4 वर्सां जेला बी उडयनाका रॉंग ते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिला तर तुम्ही सी यू हॅव बीन गिवन अ जॉब यू आर नॉट अंडर ताजो तेलतुंबडे करता तुम्ही 4 वर्सां विदाउट रिझन जेला उडयतले फिल्मात दाखोवपाच ना ताका इफी तापोवपाचो ना अशें ना अशें करूं शकना आय वांट दॅट ओपिनियन पर्सनल दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज व्हेरी बॅड राजन दिस इज ए ना शिस्त लावपा जाय ऐकून घे जोपर्यंत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अबाय तुगेले फ्रीडम नाही आय विल टेल यू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केन्ना जातलें चिल्ड्रन तुगेले की 4 दीस पयलीं हांवें फिल्म पळयलां ह्या फिल्माक कशें आयलें आय ऑब्जेक्ट आय रिझायन एज अ चेअरपर्सन येस दॅट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नॉट सगळे काम करता सगळे करता आणि टेकिंग प्लॅन अजेंडा आय विल पुट इट This was his planned agenda. That's why he waited. It is planted to. It is planted. Abay. इस्रायली लोकांक राजन बाब लक्ष्मीकांत बाब तुवें आतां दोगी जाणांचे कमेंट आयकले हय उलय एक मिनिट हांव इतलें सांगता पळय कितें आसता एक फर्स्ट यू नीड टू अपग्रेड युअर सेल्फ की कितें चल्लां पळय सद्या तें हाणें कितें केलें अनुपम खेरान स्वता इस्रायली एम्बसीक हांगा हाडून उलोवपाक लायले की आमचो भितर काय रोल ना आमचे पॉलिटिकल काय इंटरव्हेन्शन ना आनी हो आमचो स्टेटमेंट न्हू आतां हे गव्हर्मेंटाक करपाची गरज कितें आसा म्हाका सांग पळय जेन्ना हेड ऑफ द स्वता उलयता सांगप म्हणजे हे सगळे जाण टायम मारून फिता मारून रेडी रावल्ले प्रोबेबली तांकां दिसता आसतलें की आमकां अवॉर्ड कित्याक उलयतो आमचो भ्रमनिराज कोण येना इम्पार्शियल प्रत्येक 15 लोकांक दिसता आपल्या अवॉर्ड मेळटलो की एक गजाल सामकी खरी की काश्मीरीचो जो पळय प्रश्न आसा तो जेन्युइन प्रश्न आसाच अरे जेन्युइन प्रश्न आसा तूं इतिहास फिल्मांतल्यान दाखोवपाक सोदता इफ यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट दॅट की मागीर जो पळय काश्मीरी पंडिताची जे पळय जाले न्ही 1990 पलायन जालें 209 काश्मीरी पंडित मेले म्हाका जस्ट कंप्लीट करूं न्ही जाल्यार ते सारकें दाखोवपाक जाय न्ही ताजे फाटल्यान जो इतिहास आसा की 1947 कितें जालें ताजे पयलीं पुंछ रेबेलियन कितें जालें आनी ताजे खातीर जे एक इतिहास घडटा आनी त्या प्रमाणे जे कितें जाता हें जर तूं सबंद दाखयता जाल्यार ताका प्रोपगंडा म्हणनात जेन्ना तूं एक पर्टिक्युलर इन्सिडेंट वयर काडटा आनी ताजी मिसरिप्रेझेंट करून जेन्ना ते हें करता म्हणजे ताजी ग्लोरिफिकेशन करता दॅट इज प्रोपगंडा एंड दॅट इज व्हॉट द ज्युरी हेड हॅज सेड राजन बाब पळय कोणाचोच ऑब्जेक्शन ना वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करेक्ट इज द फिल्म डायरेक्टर हॅज दॅट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन or not? Why you are blaming it is wrong? That's why you are wrong. No, but who is he to say wrong? Who is he to say it is a hurting will? No, it is a violent. No. राजन तुका That is a wrong comment. राजन nobody stopped from exhibiting the film. Just now Nobody stopped anything. ते सारखे दाखवपाक who are you to decide ते सारखे I am this is my opinion. It is my opinion. Just like the jury had expressed his opinion. It is not all juries. तागेली ज्युरी चेअरपर्सनाची एक आसतलेली की हे आम्ही सगळ्यांनी तो कमेंट वाचता didn't say that he passed all the single comment no he cannot राजन बाब jury was shocked बरें हांव आतां फुडल्या लेवलाचेर वता म्हणजे एक काम करत बरं तसं जाल्यार ताणें पळय हें जर म्हणलं न्ही ताणें सगळे जे अवॉर्ड डिक्लेअर केले ते कॅन्सल करा बरं नवे अवॉर्ड डिक्लेअर करा बरं कार्यक्रमाचो वेळ सोंपत आयला राजन बाब एक कार्यावळीचो राजन बाब दिलीप दिलीप कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला हांव निमाणो एकच प्रश्न तुमकां तिगूय जाणां विचारपाक सोदता आमकां जेन्ना गोंयान भितर इफी दिल्लो तेन्नाच केंद्रान सांगिल्लें की हो काना भशेन जातलो कान्स फेस्टिवला भशेन हो आमकां ज्युरी करपाक जाय आतां कान्साक कशें जाता सरकारचो रोल फकत पयशे दिवप आनी तांकां फेसिलिटी निर्माण करप इतलोच आसा हांवें कान्साचो अभ्यास केला सांगता इतलोच आसा सरकार तातूंत फुडल्या इंटरफेर करना तांकां पूर्ण स्वायत्तता दिल्या अशा वेळार हो पळय संबंद पळय आमी डोलारा इफी म्हूण तयार केला हातूंत भितर सेंट्रल गव्हर्मेंट पयशे दिता आनी जो पळय संबंद कमिटी नेमता ज्युरी नेमता हे सगळें जें पळय कितें आसा
हो प्रोसेस आता ह्या कॉन्ट्रिवर्सी नंतर बदलतलो अशें दिसता आनी इंटरफिरन्स जाता बदलपाक जाय आनी कानाक सुद्दां गव्हर्नमेंट कितले पयशे दिता हाजेर एक म्हाका दिसता सुरवातेक पयशे दिताले आतां पयसूच दिना दॅट इज अ डिफरंट मॅटर द मॅटर हियर इज डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स जे आसा तांचे अंडर फिल्म फेस्टिवल जो जाता तो जावपाक जायना डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल should only be financing or giving other infrastructural support or whatever is required. State government should pitch in towards the same things. But the organization of the festival, selection, whatever, बाकी जे सगळे फिल्म रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज आहा दॅट शुड बी लेफ्ट टू द फिल्म फ्रेटर्निटी. ओके राजन बाब तुझे म्हाका 1 मिनट भितर सोंपत See, जाल्यार it is like this. See, म्हाका पयली एक पटना की why we always compare to Cannes. We have to make the best festival in the world. I will belong to. Okay. I will not मागीर. compare to the Cannes. ना, or मागीर, no. मागीर. It has to be work on that basis. ताजेर काम करपा जाय. आमच्यांक कितें जाता प्रत्येकदा खंय ना खंय तरी आमी कंपॅरिजन करतात खंय ना तरी फाटल्यान ओके उरता. That should be strong. लक्ष्मीकांत बाब म्हाका तुजो कमेंट जाय निमाणो कमेंट 1 मिनट भितर हांव कित्याचेर कमेंट करूं की बाबा हो फेस्टिवल स्वायत्त फेस्टिवल कसो बरो जातलो हाजे फुडें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल बरो जावपा खातीर एकच हय. हे जे इंटरव्हेन्शन जें आसता पळय फिल्मांनी न्ही हय तें बंद जावपाक जाय इमिजिएटली कित्याक हातून न्हू ते रिफ्लेक्ट जाता आनी सगळ्या कडेन पावता. आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान स्वता प्रेस कॉन्फरन्स घेवन अनुपम खेरान इस्रायली एम्बेसडराक हाडप आनी ताच्या कडेन हे उलोवन घेवप हे बरें रिफ्लेक्ट करिना. हाचोच अर्थ असो की हे लोक आपल्याक जाय ती फिल्मां घुसडटात आनी फेस्टिवलाची क्रेडिबिलिटी सकयल देंवयतात. ओके थँक्यू थँक्यू बरी फिल्मां चालली आसा. थँक्यू फिल्म केल्ले कोर्ट ताका आमी कार्यावळ सोंपयतना इतलेंच म्हणटात की इफी सारको एक आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म जेन्ना तयार जाता तो जेन्ना जागतीक जातलो कारण आमी पळयतात आनी ती घुसोवपाची बीन आनी आपूण रेडी रावपाचें आतां बाबा आपल्याक बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळटलो बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड मेळटलो अशें आशेन उबे रावपाचें आनी ब्रह्मनिरज जाल्यार आमी सगळे बरें बोवाळ मारपाचें हे हेंच्यांनी इमिजिएटली बंद करपाक जाय. थँक्यू टोटली इंटरफियरिंग इन द क्रिएटिव्ह तुजो मतदार आमकां कळ्ळो तुजो आमकां मतदार कळ्ळो लक्ष्मीकांत बाब थँक्यू. आमच्या कार्यावळी कडेन निमाणें येता आसतना हांव तिनूय पॅनलिस्ट दिलीप बाब राजेंद्र तालक आनी लक्ष्मीकांत शेटगांवर तुमकां उपकार मानता. निमाणें एकच वाक्य इफी चडांत चड स्वायत्त आसपाक जाय ऑटोनॉमस आसपाक जाय स्वतंत्र आसपाक जाय कसल्याच तरेचे कॉन्ट्रोवर्सी अशे तरेचे निर्माण जातात इतल्याच खातीर कारण सरकारची हस्तक्षेप जाता. फिल्म सिलेक्शन करपा पासून आतां तर जे पळय ज्युरी आसा ताजी मतां विशीं जेन्ना पळय वाद निर्माण जाता तेन्ना परत एकदां फिल्म फेस्टिवलाच्या स्वायत्ते विशीं प्रश्न निर्माण जातात आनी हे प्रश्न जावप समान न्हय कारण निमाणें इफीची क्रेडिबिलिटी जेन्ना वाडटली तेन्ना बरे फिल्म येतले आनी बरे फिल्म येतले तेन्ना ताका स्वायत्तता मेळटली स्वायत्त मेळटली ताका स्पॉन्सर्स मेळटले आनी इफी आपल्या पांयार उबो रावंक शकतलो अशें आमकां दिसता. तुमी सगळ्यांनी ही कार्यावळ पळयली तुमची मतां आमकां मुजरत कळयात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.